वाढलेले आसा गोंयांत. पळय जेन्ना पेशंट वाडटा तेन्ना साहजिकच त्याच पर्संटेज डेथ जाता. अजुनूय खूब कंट्रोलान आसा आनी ही शेवटी कितें आमी सरकार एकटो कांय करूंक शकचे ना. आमी सगळ्यांनी आपले पर्सनल आपले सहयोग दिलो आनी ज्या पद्दतीन जे काही आपल्यो गोश्टी पाळूंक जाय म्हणजे मास्क वापरूंक जाय, सोशल डिस्टन्स दवरूंक जाय, हात परपर धुवंक जाय, गरज नासतना घरांतल्यान भायर सरता, ह्यो गोश्टी जर आमी पाळ्ळ्यो जाल्यार आमीच म्हणजे आमी हे गोश्टी प्रत्येक नागरीक हें करूंक शकता आनी सरकारान ह्या कोरोनाक पयस करपाक प्रत्येक जाण मदत करूंक शकता. सगळ्यांक अपील करता की ताणें आनी थोडे दीस थोडीशी कळ सोंसची आनी हे जें कितें आसा कोरोना कशें पळयता आयुष मिनिस्ट्री आपले पर्यंत भरपूर तुमकां खबर आसा की सगळे तरेचे आज ॲलोपॅथी कडेन कसलेच वखद ना, अजुनूय वॅक्सिनेशन जावना किंवा मेडिसीन जावना. परंतु आमच्या अनुभवाच्या माध्यमातून जे फाटीं अशे व्हायरस जाले ते हातूंतल्यान आमी जी काही वखदां यूज केल्ली ती प्रिव्हेंटीव म्हणून आमी सगळ्या लोकां कडेन पावोवपाचें काम मोठ्या गोंयांनीच न्ही संपूर्ण देशांत पावोवपाचें काम सुरू आसा आनी म्हणूनच तो कंट्रोल ताजेर जो येयल्लो आसा. आनी जो बिहेवियर आमचो आसा ह्या संदर्भात ताजे बरोबर ही प्रिव्हेंटीव जर वखदां घेतली आनी आमी जर पथ्य पाळली जाल्यार आमी कोरोना मुक्त होऊ शकता. कोरोना आमकां येन्नाच जावचो भाऊ एक प्रश्न आशिल्लो आजचे डेटीक जे कोरोना व्हायरस जो वाडटा आनी डेथी वाडल्या भिवपाची गरज आसा ना. भिवपाची कांय गरज ना. काही प्रत्येकान जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी पाळ्ळ्यो जाल्यार कोरोना ताका केन्नाच हें जावंक शकचें ना अशी म्हाजी पूर्ण खात्री आसा. सर एक मिनट सर गव्हर्मेंट इज सेइंग की डेथ रेट इज बिकॉज ऑफ द कोमॉर्बिड खातीर. तर आर यू सॅटिस्फायड विथ द गव्हर्मेंट आन्सर कोमॉर्बिडा खातीर की इलनेस आसता त्या खातीर चड खरें आनी ताका तो चड इफेक्ट जाता. सपोज कोणाक तरी किडनीचो प्रॉब्लेम आसा, डायलिसीसीस आसा, कोणाक जर ब्रोंकायटिसचो प्रॉब्लेम आसा, कोणाक शुगर आसा, तर त्या हातूंतल्यान ताजेर चड इफेक्ट जाल्लो आसा. त्यामुळे तांणी जास्तीत जास्त तांणीच जर काळजी घेवंक जाय. अशे जे पेशंट आसात तांणी चड काळजी कोविडाचेरूच आतां आमी जेन्ना पळयता कोमॉर्बीड म्हणटा अशी जेन्ना आमचे सरकार म्हणटा तेन्ना पूण आमी जेन्ना पळयलें की आमचें जें पॉप्युलेशन आहा जें 40-45 जालें की प्रत्येकाक डायबिटीस नाजाल्यार प्रेशराचो कसलो तरी प्रॉब्लेम आसतात गोंयकारांक. जो आसल्या कारणान एक कोमॉर्बिडा खातीर मेलो हें तुमकां पडटा ना. पळय कित्याक प्रत्येकाक ते आसात परंतु हो व्हायरस एडिशनल ताजेर अटॅक करता म्हणून पूण सरकारान कोमॉर्बीड म्हणचे पेक्षा प्रिकॉशन घेवपाक चड इम्पॉर्टंट. शब्दांचो हें आसा पण आमी ताजेर अर्थ समजूंक जाय. ह्या हातूंत कित्याक ते आसात ते परमनंट चालू आसा. आशिल्ले पेशंट सुद्दां खूब वर्स जगता परंतु हो जो कोरोना व्हायरसचो अटॅक जाला हे एडिशनल लोड आसा आनी त्यामुळे ते चड जाता. गव्हर्मेंट ऑलवेज आन्सरींग द सेम थिंग की डेथ आहा ती खाली कोमॉर्बिड खातीर. ताजेर चड इफेक्ट म्हणजे जें कारण आसा तें ट्रिटमेंट करपाक जाय आशिल्लें तितून ट्रिटमेंट जावपाक जाय आशिल्लें न्हू. ट्रिटमेंट जाता सरकार करता बरें. चेंज करपाची गरज आसा, मोय मारपाची गरज आसा. तुमी कशें पळयता तितून ह्या गोश्टी सगळ्यो गोश्टी करूंक जाय पूण आमची फायनान्शियली परिस्थिती जी आसा ती पळोवन म्हणजे आमी म्हणटात की हातून करून पांय पसूंक जाय म्हणटात आमी. आमची आर्थीक स्थिती मजबूत जाली तरी सगळ्यो गोश्टी करूंक जाय समाजा खातीर आसात पण ताचो वेळ अजून आयलो ना.